तुका बापा आराधन तुका पुता आराधन पवित्रात्म्या त्रिएकनिसा देवा करता हूँ तुका नमस्कार आईल्या तुझे मुखार करता हूँ तुका नमस्कार सुल पडून तुझे मुखार करता हूँ तुका तुझे मुखार करता हूँ तुका आराधन तुका बापा आराधन तुका पुता आराधन पवित्रात्म्या मोगळा जेजू तुझे नाव जावन आसा पवित्र तू जावन आसा सर्व पवित्रपणान भरलेलो तुजो मोग हर एका वेळार तुझ्या पवित्रपणांत आठापून आसा तुजो मोग आठापून आसा सेवेंत तुजो मोग आठापून आसा एकामेकाच्या बरेपणांत तुजो मोग आठापून आसा ह्या तुझ्या पवित्र रूपण्यांत जेजू तू आमचे सोवे आसाय तुझे पवित्रपण वळखता तुका आमचो मान बागयता तुका आमचो मोग दिता धिम्येर आमी पडटा भक्तीन नमान करता करता उपकार तुझो आठयता मोग तुझो नियाळ करता उपकार तुझो आठयता आराधन तुका बापा आराधन तुका पुता आराधन पवित्रात्म्या त्रिएकनिसा देवा सोमिया जेजू तुझे मुखार आंच बडवे तुझी स्तुती गायतात हर एका वेळार तुका नाव वाडतात तुझी स्तुती गायतात तुझी महिमा वाखणतात आमी जेजू तुका नामान करूं तुका आराधन करूं तुका स्तुती करूं आमचेर वतल्या सर उपकारांक अर्गां दिवंक आमी हांगासर जमले आमी तुवें आमकां केल्ले सर उपकार आमी नियाळटा तुका आमी दिन वाचता आमची तकली बागोवन तूं आमचो देव तूं आमचो स्वामी म्हूण आमी वळखता तुजी आमी स्तुती गायता तुका आमी अर्गां पटयता तुका आमी वंदिता सोमिया स्वर्गी रासान दिसरा करता तुका स्तुती गीत स्वर्गी रासान दिसरा करता
तुका स्तुती गीत म्हणटा तुका पोवीत पोवीत पडवे खायतात देंगी म्हणटा तुका पोवीत पोवीत पडवे खायतात देंगी आराधन तुका बापा आराधन तुका पुता आराधन पवित्रात्म्या त्रिएकनिसा देवा तुम्ही वडल्या ताळ्यान आराधन तुका बापा आराधन बापाचे एकल्याच पुता आराधन तुका पवित्रात्म्या आराधन प्रिय देवा आराधन सुमिया आराधन सुमिया आराधन सुमिया तू या पवित्र उद्या रूपामध्ये आसाय तुका आम्ही वंदिता तुका आम्ही आराधन करता तुका आम्ही स्तुती गायता तू आमचो देव म्हणून वळखता आराधन सुमिया आराधन पवित्रात्म्या आराधन तुका भोगलाप तुका हालेलुया 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 Organ Jesus, grab Jesus, tutti Jesus, organ Jesus, grab Jesus, tutti Jesus. Tu zauna sayam stode, tu zauna sayam stodani, tu zauna sayam सर्वस आमचेर तुझी पवित्र दिस्त घालता आसाय जिजो आमचेर तुझी खाकूळ दाखयताय जिजो आमचेर तुझे मोगाचे रोखणे दाखयताय जिजो तू आमचो देव तू आमचो सोमीन आमी तुका वळखता आमी तुका नामान करता आमी तुका वंदिता जिजो आराधन जिजो वंदन जिजो भोगलाप जिजो आमचे वयर तू ये आमचे वयर तू देवणे आमचे वयर तुझे बेसावगा आमकां तुजो मोग दे आमकां तुजे सांगता देव सदांच येगाक गोवळ्या भाशेन तुझे संगी राव आमकां तुझ्या शेळ्या तुझ्या बसावणी बर हर गांव जेजू भोगलाप जेजू स्तुती जेजू हालेलुया 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 सोमेस्त में बसिया मोगतशे भावन आनी भयणीनो आमी हर एकली सोमिया मुखार आसा आमी ज्या उद्देशान ह्या पवित्र थळाक आयल्या जी आमची योजना जावंक पुरो आमचे कश्ट जावंक पुरो आमचे थंय आसलेली खोटे आलोचने वा आवगणो जावंक पुरो आमकां दोसचे ते समस्ये कितेंय ते जावं पयल्यान पयलें सगळें आमी सोम्याच्या पांयां तळ आमी समर्पण दिवया हाचे विशयान आमी कितें खंत करची नाका हाचे विशयान आमी बसोन नियाळ करचे नाका म्हाका सर्वस्व जें कितें म्हज्या मोतेंत आसा ज्या उद्देशान हांव ह्या पवित्र थळाक आयलां तें सगळें ह्या पवित्र आल्तारार आसा त्या सोम्याक आमी समर्पया जें कितें मनांत आसा जें कितें काळजांत आसा तेंच उतरां रुपी भायर येता आमच्या सोम्याची स्तुती करचें आमची वडविकाय आमच्या सोम्याक आमी आराधन करचें आमचें वर्तें भाग आमच्या सोम्याक आमी होगळसूंचें आमकां मेळ्ळेली ती कृपा तर ह्या घडये आमी देवाच्या उतरां मुखांतर जेजूक आमी अर्गां दिवया जेजूक आमी स्तुती करया किर्तन 133 वळी एक आमकां थंयसर म्हणटा हा कितलें सोबीत कुटुंबां सांगाता एकवटान रावचें हा कितलें सोबीत बाबाओ सांगाता एकवटान रावचें हा कितलें सोबीत आमी एकामेका मोगान संतोशान जियेतना हें आमकां कोण फावो करता आमी आमच्या कुटुंबान जियेतना आमकां संतोश समाधान फावो करचो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या कुटुंबान ल्हान ल्हान समस्या येतना मनस्ताप येतना राग येतना समाधान दिवचो तसो सोमी
त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. पयल्यान पयलें आमच्या कुटुंबा पासवतो मोगाळा जेजू, तुवें आमकां आपुरबायेचें कुटाम दिलाय आनी ह्या कुटुंबांत आमचे भाव आसात, आमचे भयणी आसात, वडिलां आसात, मालगडी आसात, पती आसा, पतीन आसा, भुरगीं आसात, युवा जाणां आसात, कुटुंबाचे सांदे आसात. ह्या घडये जेजू सर्वस्व आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुका आमी समर्पण दिता. हें कुटाम तुवें आमकां दिलाय. आमच्या कुटुंबांत मोग आसा, समाधान आसा, राज्य संधान आसा, देवबिरांत आसा, मागणें आसा, तुका जागो आसा. पयलो आमच्या कुटुंबांत येताना ताका आमी स्वागत करता. हें सगळें जेजू तुवें आमच्या कुटुंबाक फाव केलें वर्तें देणें. आमच्या कुटुंबांत हांव जायतें बरेंपण तुवें हेरांक दिशें केलाय. आमच्या कुटुंबांत तूं रावलाय जेजू. तुका अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका धन्या जेजू. कुटाम तुवें दिल्ल्याक म्हाका, अर्गां तुका सोम्या जेजू. सगळ्यांत आमी म्हणया अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका धन्या जेजू. कुटाम तुवें दिल्ल्याक म्हाका, अर्गां तुका सोम्या जेजू. ह्या वखदां आमी सगळ्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो उडास आमी काडया. तांचें नांव आमी आमच्या ह्या आल्तारार तांकां आमी समर्पण दिवया. तांचें नांव उलो मारून माऊनपणी जावं आमचीं भुरगीं, जावं आमची आवय बापूय, जावं आमची मालगडी, जावं ती जिवंत आसात, जावं ती मरण पावल्यात, हर एकल्यांक तांचें नांव उलो मारून तांकां आमी सोम्याच्या ह्या आल्तारेर समर्पण दिवया आनी तांचे आमी उडास काडया आनी सोम्याक तांच्या हातांत आमी ओपून दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका धन्या जेजू. कुटाम तुवें दिल्ल्याक म्हाका, अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका धन्या जेजू. कुटाम तुवें दिल्ल्याक म्हाका, अर्गां तुका सोम्या जेजू. मोगळा जेजू, एक आपुरबायेचें फिरगस कुटाम तुवें आमकां फोव केलाय. कीर्तन 40 आनी 8 आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. सर्वेस्परा तूं वरतो आमच्या देवाच्या शहरांत तुका स्तुती फावो. तसो पवित्र पर्वत उंच आनी सुंदर सगळ्या संवसाराचो आनंद. सियोन पर्वत पयशेले उत्तरेंत वर्त्या रायाचें शहर. देवान सियोनाच्या राजभवनांनी आपुणूच घट कोटे म्हूण दाखोवन दिलें. वय सोम्या जेजू, तुवें तुजें हाजरपण, तुवें तुजें पवित्रपण, तुवें तुजी काकूळट आमच्या फिरगेचे मुखांतर तुवें आमकां दाखयलाय. तें भद्र खोटें थंयसर आमकां तुवें बेसावांनी भरल्याय. सुरक्षीत रितीन तुवें आमकां राखून व्हेलाय. थंयसर तुवें आमकां आनंद दिलाय. तुज्या पर्वतार सोडून येत आसतना, तुज्या पवित्र थळाक आमी येत आसतना आमचेर तुजे आशिर्वाद घालाय. अर्गां जेजू, ह्या आमच्या पवित्र इगर्जे मुखांतर आमचेर बेसांव घाल्ल्याक, आमकां थंयसर साक्रामेंत फावो केल्ल्याक, आमकां तुजी काकूळ दिल्ल्याक, थंयसर आमची पदकां बक्षिल्ल्याक, परत आमकां तुज्या भुरग्याचें स्थानमान फावो केल्ल्याक जेजू तुका आमी अर्गां दिता, होगळाप दिता, होगळस दिता. आमकां फावो ती बरी गरज दिल्ल्याक, फिरगस कुटाम दिल्ल्याक आमी जेजूक अर्गां दिता आसतना आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगस कुटुंबांत आसलेल्या विगाराक, याजकांक, धार्मिकांक, मुखेल्यांक, वाड्याच्या गुरकारांक, हर एकल्यांक आमी समर्पण दिवया. तांचे खातीर जेजूक आमी अर्गां दिवया.
जेजू सोम्या हरगा तुका धन्या जेजू फिरदस सुटा दिल्ल्याक म्हाका हरगा तुका सोम्या जेजू सुगता म्हणया परत हरगा तुका सोम्या जेजू हरगा तुका धन्या जेजू फिरदस सुटा दिल्ल्याक म्हाका हरगा तुका सोम्या जेजू कीर्तन 40 देव आमचो आसुरणे आमचे बळ कष्टां आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदां तयार देखून भुंय कांपात जाल्यार दोंगर दर्याचे गुडायत पडटीत जाल्यार दर्याचे उदक गरजून वेतात जाल्यार ताचे उसाबळ दोंगर थरथरीत जाल्यार आमी भियोवचे नांव दळपारांचो सर्वेस्पर आमचे सोवे आसा जाकोबाचो देव आमचें खोटें वयचेसू ह्या आमच्या पृथ्वीर आमचो हवो दिसान दीस बदलते आसा गरजेचो पावस तुवें आमकां दिलाय पूण आमच्या हव्यांत जायती बदलावण जाल्यार जेजू आमच्या कृशीचेर तुवें बेसांव घाल्याय आमचेर तुजें बेसांव घाल्याय आमच्या कश्टा वावटीचेर तुवें बेसांव घाल्याय आमच्या वावुराचेर तुवें बेसांव घाल्याय दर्यो थंयसर गरजीत जाल्यार हेणे तेणें भुंय कांपणी जाल्यार झुजां जाल्यार तुवें आमकां समाधान दिलाय आमकां तुवें राखलाय आमकां तुवें सांबाळलाय आमकां बरी पृथ्वी दिल्ल्याक आमकां बरें वातावरण दिल्ल्याक आमकां बरी भलायकी दिल्ल्याक अर्गां जेजू स्तुती जेजू मोगळाप जेजू हरगां तुका सोम्या जेजू हरगां तुका धन्या जेजू पृथ्वी तुवें दिल्ल्याक म्हाका हरगां तुका सोम्या जेजू पृथ्वी दिल्ल्याक हरगां तुका सोम्या जेजू हरगां तुका धन्या जेजू पृथ्वी तुवें दिल्ल्याक म्हाका हरगां तुका सोम्या जेजू मोगळा जेजू एक म्हाका आपुरबायेचें जिवीत तुवें फावो केलाय तूं जावन आसाय म्हज्या जिविताची जर तूं जावन आसाय म्हज्या जिविताचो उजवाड तूं जावन आसाय म्हज्या जिविताचें पयलें मेट म्हज्या आवयच्या कुशव्यांत रसचे आदीं तूं म्हाका जाणाय म्हजें नांव तुज्या ताळवेचेर तुवें बरोवन दवरलाय खंचून दवरलाय म्हज्या माथ्याचे केस लेगून सयत तुवें तें मेजून दवरल्याय कित्याक जेजू हें जिवीत तुवें म्हाका दिल्लें तुवें म्हाका तुजी रसना जावन रसलें आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो म्हाका सांगात दिलाय जेजू हें जिवीत सगळें तुजें ह्या म्हज्या जिवितांत जायते फावटी कश्ट येतना विघ्नान वरां येतना जिवींचें नाका म्हूण बघतना आत्महत्या करिता म्हूण बघता आसतना जेजू तुवें तुज्या उतरा मुखांत्र म्हज्या जिविताचेर परत नवो भरवंसो दिलाय तुज्या उतरा मुखांत्र परत म्हाका दादोसकाय दिल्याय तुज्या उतरा मुखांत्र म्हज्या जिविताक परत प्रकाश तुवें दिलाय जेजू हांव तुका अर्गां दितां ह्या पुरबायेचें जिवीत दिल्ल्या अर्गां जेजू ह्या जिविता पासून तूं तुका सोम्या जेजू हरगां तुका धन्या जेजू जिवीत तुवें दिल्ल्याक म्हाका हरगां तुका सोम्या जेजू जिवीत दिल्ल्या अर्गां हरगां तुका सोम्या जेजू हरगां तुका धन्या जेजू जिवीत तुवें दिल्ल्याक म्हाका हरगां तुका सोम्या जेजू
किर्तन 30 वळ 2 आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. परत किर्तन 140 पापसाली काळजां तो बरें करता आनी तांचे घाई तो बांदता. मोगळा जेजू, म्हज्या चलत्या जिवितांत जायते फावटी हांव पिडेस्त जालां. जायते फावटी म्हजी भलायकी हांवें वगडायल्या. पूण ह्या वेळार म्हजो संपूर्ण आसरो, म्हजो बळवंत सांबाळणार जावन आसलेलो तूं. तुजेर हांवें विश्वास दवरलो. हांवें तुका उलो मारलो. म्हजो आत्मीक वैज तूं आनी तुवें म्हाका हांवें तुका आपयत आसतना तुवें म्हज्या मागण्याक खाण दिलें. म्हजी पिडा सोसून व्हरूंक तुवें म्हाका बळ दिलें जेजू, आदार दिलें जेजू. आनी तुका उलो मारतना तुवें म्हाका बरें केलें. अर्गां जेजू, म्हजे गाय तुवें बांदले, म्हजी सेवा तुवें केली. विविध मनशां मुखांतर तुवें म्हाका आदार दिलोय जेजू. जेजू, तुका हांव वाकडटां. म्हाका भलायकी दिल्ल्याक, म्हजी पिडा शिडा गूण केल्ल्याक, म्हजे आसलेले कश्ट तुवें निवारल्ल्याक, म्हजे तें आसलेले ह्या सगळ्या म्हज्या कुडींत आसलेल्यो त्यो दुखी सोसूंक तुवें आदार दिल्ल्याक, धैर्य दिल्ल्याक, घटाय दिल्ल्याक, कृपा दिल्ल्याक तुका अर्गां जेजू. भलायकी दिल्ल्याक अर्गां जेजू. होगळाक जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका धन्या जेजू. भलायकी तुवें दिल्ल्याक म्हाका. अर्गां तुका सोम्या जेजू. भलायकी दिल्ल्याक अर्गां जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका धन्या जेजू. भलायकी तुवें दिल्ल्याक म्हाका. अर्गां तुका सोम्या जेजू. एक घडीभर आमकां मेळिल्ल्या सर्व बेसावां खातीर, त्या सर्व बेसावां आमचेर वतल्या खातीर त्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. जावंक पुरो ल्हान, जावंक पुरो व्हड, आमच्या जिवितांत त्या सुम्यान जायतीं बेसावां केल्यांत, जायतीं आशिर्वादां आमी स्विकार केल्यात, जायतें बरेंपण आमी जोडलां. कित्याक तो जावन आसा बरो, तो जावन आसा काकुळटीन भरलेलो, तो जावन आसा संपूर्ण मोगान भरलेलो. आमकां हर एका वेळार ताच्या पवित्र हातांनी बेसावां आशिर्वादान दिवंक तो सदांच तयार. तो केदींच बदलना. तर त्या सुम्याचे आमी उपकार आपटोवया. आमकां सर्व रितीची बेसावां फावो केल्यात, बेसावां खातीर आमी ताका आमी अर्गां दिवया आनी गावया. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका धन्या जेजू. बेसावां बेसावां तुवें दिल्ल्याक म्हाका. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका धन्या जेजू. बेसावां तुवें दिल्ल्याक म्हाका. अर्गां तुका सोम्या जेजू. बेसावां तुवें दिल्ल्याक म्हाका. अर्गां तुका सोम्या जेजू. बेसावां तुवें दिल्ल्याक म्हाका. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. सांबावलून पिलिपिगरां बरयल्ल्या पत्रांत 6 अध्याय 3 वळ.
सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता, संतोष पावा. तुमचें बोळेपण समेस्त मनशांक कळीत जावं. सोम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमच्या जाणवायेक आठ आपूंक नजो जाल्लें तें देणें, देवाचें समाधान, तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतलें. देवाचें उतर हें देवाचें. ह्या पवित्र पुणतळांत सोम्या मुखार हजर आसच्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां विविध संगती मुखांत संतोष मेळटा. जर ल्हान भुरग्यांक विचारल्यार तुका केदाळ संतोष मेळटा म्हळ्यार ल्हान भुरगीं म्हणटात आमकां चॉकलेटां मेळटना, आमकां नवेंच सायकल मेळटना, आमकां नवेंच मुस्तायकी मेळटना भुरगीं म्हणटात आमकां भारी खुशी जाता म्हणून. आनी थोड्या भुरग्यांक बरे मार्क्स मेळटना संतोष. युवा जाणांक विचारल्यार नवेंच मोबायल मेळटना, लेटेस्ट लॅपटॉप तांकां मेळटना, तांकां बरें काम मेळटना, आवय बापूय जावन इश्टान जावन बरो मोग सांगात मेळटना तांकां संतोष जाता. आवय बापूय केदाळ संतोष मेळटा. आमचीं भुरगीं बऱ्या फुडाराक पावतना, आमचीं भुरगीं आमचें उतर आयकतना, आमच्या कश्टांचो फळ आमकां मेळटना आमकां व्हरतो संतोष. आमकां मालगड्यांक कितें संतोष दिता? आमचीं नात्रां आमचे लागीं येवन उलयतना, आमचीं भुरगीं आमचे लागीं येता आसतना, आमकां बरो विशय मेळटना, आमचीं मनशां आमच्या सांगाता येतना आमकां संतोष. आमी केदाळा आमच्यो संगती आमचे लागीं आसात वा मेळटात थोड आमी संतोष पावता. केन्ना आमी कितें आमचे लागीं ना ताचे विशयान चिंतना आमचो संतोष मायाक जाता. आमच्या घरांत भुरगीं परगांवाक वावरूंक येतना घरा कोण्णी नातल्या वेळार उपगण बगता तवळ आमी चिंतचे. कितें चिंताव? आमी आमचीं भुरगीं आमचे सांगाता नात न्ही, ती आमचे सांगाता नात म्हूण सांगून ना, कितें ना ताचे विशयान चिंतना आमकां दूख भोगता. आमचे लागीं कितें ना, आमी कितें होगडायता, कितें होगडायिल्लें आसा तें चिंतना आमकां बेजाराय भोगता, दूख भोगता, दुखांय आमकां गळटात. आमची मोगाची मनशांची फोटो पळयतना देवादीन जाल्ल्यांची ती आमचे लागीं नात म्हूण सांगून आमकां दूख भोगता. पूण आमचे लागीं कितें आसा तें आमी मतींत दवरल्या वेळार आमकां नीज संतोष मेळटा. मनशां आमचे तावन पयस जातलीं, आमचे थंय आसलेल्यो वस्तू नाश जातल्यो, आमचे लागीं आसलेली सोबाय वेतली, आमचे लागीं आसलेलें त्राण वेतलें, आमचे लागीं आसलेली सकत वेतली. आमी कोणाचेर फात्येल्ल्या बरे मनीस आमचे इश्ट जावंक पुरो ते एक दीस आमकां सोडून वेतले. पूण आमचो जेजू तो मात्र आमकां केन्नाय सोडून वचना. हो जेजू तुजो आनी म्हजो संतोष. हो जेजू तुजें आनी म्हजें समाधान. हो जेजू तुजें आनी म्हजें खाल, फाल्यां, परवां आनी सदांकाल. देखून ह्या जेजू लागीं येता आसतना
हो जेजू सदांच म्हाका आसा म्हणलें मनोभाव म्हज्या लागीं आसतना म्हाजे थंय संतोष उद येता. खिंची ती निरासाची घडी जावं त्या जेजू लागीं येतना जर म्हाका संतोष मेळटा तर हांव जेजू सांगात आसा. हांव देखून हर एक तुमची गरज सांग पावल म्हणटा उपकारी मनान सोम्या तें तुमी समर्पण दिया. तो वळो तो समाधान दिता, तो कृपा दिता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आसताव न्हू म्हजे लागीं कितें ना ताचे वयर आमी कंतुस्को करचें नाका. हांवें कितें होगडायलां ताचे विशयांत आमी बेजाराय पावचें नाका. बगर आमी संतोष पावया कित्याक जेजू आमचे संगी आसा. आनी त्या जेजूचे जननाच्या फेस्ताक आमी हर एकली राखण आसाव. ताच्या येण्याक आमी हर एकली राखण आसाव. तर त्या जेजू सांगाता रावा जाय जाल्यार त्या जेजू संगी आमचो संबंध आणखी गूढ आणखी घट करी जाय जाल्यार आमी करूंक जाय जाल्यार एकच काम आमच्या काळजाची नितळाय, आमच्या पातकाचें बोगसाणें आनी ह्या प्राजताच्या संस्कारा मुखार त्या सोम्या संगी आमी एक जाताव, पेल्या संगी आमी एक जाताव आनी आमच्या जिविताचो निसंतोष आमकां फावो जाता. तर एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. मोगळो जेजू म्हज्या जिवितांत जायते फावटी हांवें कितें ओगडायलां ताचे विशयांतच हांवें चिंतलां. जेजू जायते फावटी कोणें म्हाका घात केला तांच्या विशयांतच हांवें नियाळ केला. जेजू जायते फावटी कोण म्हाका सोडून गेला तांच्या विशयांतच चिंतून दुखां गळयल्यांत वेळ पाड केला. म्हज्या मोगाची मनशां म्हूण हांवें चिंतल्लीं, हर एका वेळार म्हज्या सांगाता ती आसात म्हूण हांवें चिंतल्लीं. बरोवस हांवें दवरलीं म्हजींच मनशां, म्हजींच कुटुंबाचीं, म्हजींच भुरगीं, म्हजोच पती, म्हजीच पतीन, म्हजींच भुरगीं, म्हजींच ती नातल्या वेळार हांव एक सुरो वा एक सुरी जाल्यां जेजू. तुकाय हांव थोडे फावटी विसरोवन गेलां. बेजारायेचें जिवीत हांव जियेलां. मिसाक हांव आयलां तुका हांवें स्विकार केला पूण तूं म्हजें तें आसा म्हणलें बोगापस जायते फावटी हांव विसरलां जेजू. आनी अशें पातकांत हांव पडलां. ह्या वखता जेजू म्हाका तूं बक्षी. परत म्हजें तें तुजो संबंद घट करूंक आदार दी. म्हजें काळीज परत तुज्या मोगान भर जेजू. तुज्या येण्या वरवीं तें तूं पवित्र कर आनी अशें तुवें दिवचो तो सासणाचो संतोश भोगूंक म्हाका तूं आदार दी. तुजे सांगात सदांच संतोशान जियोंक, समाधानान जियोंक म्हाका तुजो आदार दी. ह्या खातीर म्हजी पातकां तूं बक्षी जेजू, म्हजी पातकां तूं बक्षी. भोगूस म्हाका सोमिया, भोगूस म्हाका सोमिया. सांगात म्हणया भोगूस म्हाका सोमिया, भोगूस म्हाका सोमिया. आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या तोंडांत जायते फावटी आमी खेपडायेची, नालिसायेची, पसडेपणाची उतरां उलोवन एकामेकाक दुखोवन आमी फातां केलां सोम्या. आमचें काळीज आमी मेळयलां सोम्या. देखून म्हाका बक्षी जेजू, म्हाका बक्षी. म्हज्या काळजांत तूं ये. आमचे हात आमी आमच्या काळजाचेर दवरून आमी गावया. भोगूस म्हाका सोमिया, भोगूस म्हाका सोमिया. मोगळा जेजू ह्या आमच्या हातांनी जायती सेवा करी येती आसली, बरेंपण करी येती आसलें पूण जेजू तें हांवें करूंक ना. म्हज्या हातांनी हांवें वायट कामां केल्यांत. ह्या म्हज्या हातांत जावन हेरांक हांवें मारलां. म्हज्या वडिलांचेर हात हांवें उब रायल्यात. हेरांक हांवें वायट करता म्हणून हांवें मोचेन चिंतलां. तर जेजू म्हाका तूं बक्षी. आमचे हात ते सोम्याक आमी उबारुया आनी आमी परत गावया.
Bogos makas sumia. Bogos makas sumia. मुगळा जेजू या म्हज्या पायांनी पवित्र सुवातेक हांवें वशें येते आसलें म्हज्या शेजारा हांवें भेट दियत आसले पिडेस्तांची भेट करी येते आसली पूण हांवें तें करिनासतना म्हजी सकत हांवें म्हज्याच फायद्याक हांवें उपयोग केल्या जावंक पुरो बोंब्या पुजा करते लागीं हांव गेलां ह्या म्हज्या पायांनी चलोवन नाका जाल्या जाग्यार हांव गेलां जावंक पुरो त्या खातीर जेजू हांव बोक्साने मागतां आनी आमचे हात आमच्या पायांचेर आमी दवरया आनी परत तेंच आमी गायन करया Bogos makas sumia. Bogos makas sumia. मुगळा जेजू तुवें म्हाका आपुरबायेची दिश्ट फावो केल्ली आनी ह्या दृश्टे मुखांत्र एकामेकाचे कश्ट पळोवंक ते समजून घेवंक एकामेकाच्या गरजान पावूं पूण जेजू जायत्या कश्टां हांवें पळयल्यारी जायत्याची पिडा शिडा हांवें पळयल्यारी हांवें तें हेरांक कुमो करूंक मुखार सरूंक ना ह्या दोळ्यांनी हांवें वायट पळयलां ह्या दोळ्यांनी हांवें वायट पळोवन वायट करण्यो केल्यात आनी हांवें पाप धरलां म्हाका बक्षी जेजू दोळे आमचे आपोड आमी गावया Bogos makas sumia. Bogos makas sumia. आमचे हात आमी वयर उबारुया आमचे पातकाचें बॉक्साने आमी जोडया आनी परत आमी केल्ले सर्व सुखीक त्या सोम्या लागचें बॉक्साने मागया आमी केल्ल्यो सुखी वळखून घेवया त्या सोम्याचें बॉक्साने जोडया तो आमकां बक्षिता ताची काकूळ दिता भावार्थान विश्वासान आमचे लागीं आसलेलीं ती सर्व पातकाचीं खतां तो सोमी जेजू पुसून दी धुवन करून दी आमकां त्या धव्या कपसा बरी धव्या वस्त्रा बरी आमचें काळीज तो नितळ करून दी म्हणून सोम्या लागीं मागया Bogos makas sumia. Bogos makas sumia. Bogos makas sumia. Bogos makas sumia. जे कोणाक उबें रावंक जाता ताणें उबें रावचें जें कोणाक बसोवंक जाय ताणें बसचें ह्या वेळार आमी पवित्र आत्म्याक आमचे संगी आमी आपयता ह्या सोम्या मुखांत्र तो स्पिरीट आमकां ताणें दिला त्या सोम्यान आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें बासयलां आनी तो पवित्र आत्मो आमी स्विकार केला हे पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी आपयत आसतना आमचें समर्पण आमी करया ह्या वेळार आमची पिडा शिडा कितें आसा आमची दूख कितें आसा आमची बेजाराय कितें आसा तें सगळें आमची आशा योजना कितें आसात आमची मागणी कितें आसा तें सर्व ह्या पवित्र आत्म्या मुखान सोम्याक आमी भेटोवन दिवया आनी आमच्या पवित्र आत्म्या मुखान आमी सोडवण जोडया सुडका जोडया बरेंपण आपणावया अभिषेक माड़ा बन्नी पावनात्माए बेगा इळिदु बन्नी देवाच्या पवित्र आत्म्या तू जावन आसा आमचो पवित्र देव तू जावन आसा देवाचो तिसरो जन तू जावन आसा आमचे सर्वस्व पवित्र आत्म्या तुझे ते आसा ती देवाची सकत पवित्र आत्म्या तुझे ते आसा तो बाबाचो मोग पवित्र आत्म्या तुझे ते आसा भलायकी हे पवित्र आत्म्या आमचेर तू देवून ये सर्वारन्नो ना प्रीति सबिदु पवित्र आत्मने शक्ती नीडी होय पवित्र आत्म्या एकामेकाचो मोग करून एक कर कशें जेजू तुवें एकामेका बक्षिले तेच पवित्र आत्म्यान म्हाका तूं भर हे पवित्र आत्म्या म्हज्या दुस्मनांक बक्षूंक म्हजें तें हे पवित्र आत्म्या म्हजें तें आसलेलें दुस्मान काय तूं पयस काड हे म्हजें तें म्हाका तूं शांती दी हे पवित्र आत्म्या म्हाका तूं समाधान दी हे पवित्र आत्म्या सैतानाच्या सर्व सत्तेचेर जैत व्हरूंक म्हाका
म्हाका तूं पवित्र कर, म्हाका तुज्या बेसावय हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या आमचे पवित्र आत्म्या तुज्या नांवान हांव बक्षिता, तुज्या दुस्मनांक हांव बक्षिता, म्हाका वायट केल्ल्यांक हांव बक्षिता, तूं आमकां बेसांव दिता, पवित्र करता, बक्षिया मोगाचें नांव आमी बक्षिया. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, पवित्रात्मरे शक्ती ನೀಡಿ. या वेळार सगळे आमचे कष्ट ते आमी सम्यक आमी दिवया, पवित्र आत्म्याक आमी भेटोवया. जेजू तुजे लागीं आसा ते कष्ट, पवित्र आत्म्या तुजे लागीं आसा कुडीचे कष्ट, पवित्र आत्म्या म्हजे लागीं आसा बांदपास, पवित्र आत्म्या तुजे लागीं आसा दूख, तुज्या भुरग्यांनी दिलें, तुज्या पतीन दिलें, तुज्या पतीन दिलें, तुज्या शेजारच्यानी दिलें, सगळें दूख म्हजे थंय आसा. पवित्र आत्म्या ये म्हजे थंय आसलेलें हें दूख तूं पयस कर, निवार, समाधान म्हाका दी, बरें म्हाका कर. पवित्र आत्म्या तुजे बेसांव म्हाका दी. ह्या घडये आमी आमकां कोणें आमकां दुखयलां, कोणें आमकां बेजाराय दिल्या, तांकां आमी समर्प्या. पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या आमकां हर एकल्यांचेर तुजें बेसांव वचून आमकां तूं बरें कर. आमचेर तूं हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या भावनात्मा रे ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ, ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ आमचे लागीं आसलेली पिडा ती आमी पवित्रात्म्याक समर्पिया. जावं पुरो आमच्या गांठीच्यो दुखी, जावं पुरो फेंगटाची दूख, जावं पुरो काळजाची दूख, जावं पुरो आमच्या मदीं आसलेली पिडा, ती सगळी भिरांत राग सगळे आमी पवित्र आत्म्याक आमी समर्पिया. हे पवित्र आत्म्या म्हज्या सगळ्या म्हज्या जिवितांत तूं प्रवेशा. म्हज्या कुडींत आसलेली सगळी पिडा शिडा तुका हांव समर्पिता. म्हज्या पेंटांत दूख आसा, म्हज्या पांयांनी दूख आसा, म्हज्या गांठीन दूख आसा, म्हज्या हृदयान दूख, काळजाची पिडा म्हाका आसा, मोतीची पिडा म्हाका आसा, जायती विघ्नां आसात, आमच्या कुटुंबांत कश्ट आसा. हे पवित्र आत्म्या सगळ्या म्हज्या जिवितांत तूं प्रवेशा. तुज्या सक्तेन म्हाका बर, हांगासर आसलेल्या हर एकल्याचेर तेच तुज्या सक्तेन तांकां बर, तांची पिडा शिडा तूं गुण कर, तांचे थंय आसलेल्यो सर्व वायट सक्ती तूं निवार, तांकां तूं बरें कर. तांचे सांगाता तूं ये, तांचे देव पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या तुका आमी स्वागत करता. आमचेर तूं देवून ये, आमची पिडा शिडा ಶೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಶೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ आमी तुजे बरोबर आसता, आमी तुजे विश्वास जशें तूं वस्त्राचेर देंवले, तांकां तूं नव्या जिवान भरले, आमकांय तुज्या नव्या जिवान भर. हांगासर आसलेल्या हर एकल्याचेर तूं देवून ये, हर एकल्याच्या सगळ्यान, हर एकल्याच्या जिविताच्या या कुडीच्या हर एका विश्वा भितर तूं प्रवेशा. तूं बरें कर, आमकां तूं बरें कर, आमकां तूं पवित्र हे पवित्र आत्म्या आपड तूं आमकां हर एकल्याक आमकां तूं आपड, हर एकल्याक आमकां तूं गुण कर, हर एकल्याक आमचे तूं देवून ये, आमकां तूं पवित्र कर, आमकां तूं बरें कर. आमचे सगळे हे पवित्र आत्म्या आमचे हे पवित्र आत्म्या हे हालेलुया 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 हे पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवून ये, आमचे थंय आसलेले सर्व कश्ट, आमचे थंय आसलेली पिडा शिडा, आमचे थंय आसलेले सर्व भांगपास, आमचे थंय आसलेले सैतानाच्यो सर्व त्यो शक्ती आमचे थंय नपयस कर. तुजी सतत आमचे थंय वाडय, तूं आमकां हर एक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. आमचे थंय आसलेले सर्व कश्ट, आमचे थंय आसलेले दुखी, आमचे थंय आसलेली सर्व वायट कामां, आमचे थंय आसलेले खोटेपणाची चिन्हां तूं नपयस कर. आमचे थंय हळवून घाल,
आमचे थंय तूं ये आमकां तूं बरें कर आमकां तुज्या आशिर्वाद दी आमकां तुज्या पवित्र सत्तेन भर आमकां तुज्या बळान भर आमकां तुज्या कृपेन भर आमकां तुजो आशिर्वाद दी आमचे संगत तूं राव आमचे संगी राव हालेलुया आतां तुमचेर मागणी आमी मागता आसतना त्याच पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया आमी हांगासर येता आसतना आमकां मागणी करता आसतना आमची आसलेली सर्व पिडा शिडे पासत आमच्या गरजां पासत आमच्या योजनां पासत आमी बावरतान आनी विश्वासान आमी मागया मीस जाल्या उपरांत पवित्र हातांनी आमी माथ्याचेर हात दवरचें नांव मागीर ताच्या बदलाक आतांच आमी तुमकां पवित्र तेलान मागतले हांव विश्वासान बावरतान आमी मागया तूं स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां बरें करता आमकां गूण करता ಇಳಿದು ಬಾ
ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ. ಈ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ. आशीर्वाद घेवच्याक आमकां आमी तयार करया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवण्याचं फळ सदांच आमचे आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्तेरांत आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येता आनी राज करताय ससनाच्या ससना.
आशेता सोम्या मंदिरां तुझ्या हरगांव दिवचल उपकारां तुझ्या गीतां गावन प्रेमावर पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो मंगळाराच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या वर्त्या दिसा सांजू हांव पावल दुसऱ्या मुखांतर मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां पाठोवंक आमची मागणी सर्व बापाक भेटोवच्याक ह्या पूण तळांत आमी हजर जाल्या तुमकां सुमेस्तांक ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत मोगाचे न्हू आमी हरियेकली देवाक महत्वाची आमकां खंयच्याय संगतींत खंयच्याय गणिता मुखांतर वा आमच्या अवगुणांक वा पातकांक लागून देव आमकां पयस करिना बगार तो हरियेकल्याच्या फाटल्यान धांवता हरियेकल्याच्या फाटल्यान तो आसा हरियेकल्याच्या मुखल्यान तो आसा कोणूच ताच्या मुखार तावन कोणेंच तांचें जिवीत होगडाय नाये बगर हरियेकल्यांनी तांचें जिवीत ताचे सांगाता जिये जाय ताचे सांगाता संतोषान करसी जाय म्हूण तो आशेता देखून आयच्या वपारी मुखांत्र कशें तो एका शेळये फाटल्यान गवळी धांवता गे तशें तो आमच्या फाटल्यान येता आमची तो जतन घेता आमचे वयर परत आनी परत तो मोगार पडता तर सदांच आमी आमच्या सोम्याचेर परत आनी परत मोगार पडया तो आमचो श्रेश्ठ गवळी आमी ताची मोगाची शेळी जावन आमचें जिवीत जियोवच्याक हर प्रयत्न करया हे मिसाचें बलिदान पवित्र रितीन भेटोवच्याक आमच्या पातकाची आमी दूख धरया आनी मिसाचें बलिदान पवित्रपणान भेटोवन बापाक मानोवच्याक आमकांच आमी आयती करया जावंक पुरो आमच्या पातकां वरवीं जेजूच्या मोगाच्या शेळये बरी आमी जियोंक नाव जेजूच्या हिंडातावन आमी पयस केल्यान जावंक पुरो बक्षाने मागया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदां संवकार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्स्परा देवा लागीं विनंती म्हणून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बक्षू आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बावर्त्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सरोंक आनी दकेन सोलोंक बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बावर्त सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना इसाये प्रावदीच्या पुस्तकांतलें वाचप बुजोवन दिया म्हज्या परजेक बुजोवन दिया म्हणटा आमचो देव जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा तिच्या साकरेक दीस संपले तिच्या अपराधाचें पारीकपण दिवन जालें
सगळ्या तिच्या पथकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली थोडी क्यास्त तिने भोगली. एक ताळो बोंब मारता आरण्यांत. सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडिल्ल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक पलकें बरोवन येवन दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समातळ जावन दी. उंच सकल सुवार्ता सपाट जावन दी. पोंडो पणकुलां आसलो जागो मैदान जावन दी. आनी आख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां. एक ताळो सांगता परगट करा. आनीक हांवें विचारलें कितें परगट करूं. आख्या मनशा कुळ म्हळ्यार तन आनी सगळी ताची सोबाय शेतांत फुलांचे सोबाये सारकी. सर्वेस्पराचो स्वास ताचेर पडटना तन सुकता फूल बावता. खरेंच लोक म्हळ्यार तन पूण देवाचें उतर सदांच ताकता. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणे बोब मार आनी जुदाच्या शहराक सांग हांगा आसा तुजो देव. पळय सर्वेस्पर आपल्या पदवीन येता. आपल्या बळिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचे समें आसा. ताच्या जैताचें फळ ताचे फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भशेन तो आपल्या हिंडांक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळ्यांक एकठांय करता. आपल्या हर्द्याक लागीं धरून ताका तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो देव पदवे येता. आपले आमचो देव पदवे येता. सोम्याक नवें गीत गाया. पृथ्वेच्या निवाशानो सर्वेस्पराक वाखणा. सोम्याक नावाडा. ताच्या नांवाक होगलाप दिया. आपले आमचो देव पदवे ताचे सोडवण्या विशान दिसान दीस परगट करा. क्षणांगा मोदें ताची महिमा गाजया. सोलोका मोल्थे ताची विजृता गाजया. आपले आमचो देव पदवे येता. आपले आमचो देव पदवे येता. हालेलुया गाऊया सोम्याक जिया. ताच्या पवित्र नांवाक होगळी
सोम्याचो दीस लागीं पावला आपले आमची सोडवण करूंक तो येता हाल्लेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नांवाक होगली घुसरया हाल्लेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नांवाक होगली घुसरया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था महिमा तुकाय सोम्या जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो तुम्ही कितें म्हणटात एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया तांचे मदलो एकलो बकरो सांडून वचत जाल्यार हेर 99 दोंगराक सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वचना आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता सांडून वचनातल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोश पावता तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायना म्हूण तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता म्हज्या दुसऱ्या वर्साचें शिकाप तरबेती कशें दिवचें हाचे विशयांत बेंगलोरांत रजेर हांव शिकोवंक वेता आसतना थंयसर आमच्या सिनियर बॅचांत हांव न्हू एकलो पाद्राब कोडयाळ तावन आमच्यात DSCचो पाद्राब आमकां मेळोवंक आयिल्लो बेंगलोरांत शिवाजी नगर थंयसर मोरयेची इगर्ज आसा आनी थंयसर ताणें मेळटा म्हणलें आनी थंयसर ताणें मीस भेटयिल्लें आनी मीस भेटयले उपरांत आमकां तो मेळोवंक राखून आसलो आनी आमी ताचे लागीं पावता म्हणटा आसतना थोडो लोक थंयसर ओट्टू जालो आनी ह्या पाद्राबाची तांणी वळख धरली आनी तो लोक म्हणूंक लागलो आत्तां मीस भेटयलो पाद्राब हो आनी ह्या पाद्राबाक पळोवन 12 वरां जाल्लीं कर्कटें वत जाल्यार जायतो लोक थंयसर पाद्राबाचें बेसांव काण घेवंक आनी ल्हाना भुरग्यांक आपूण हाडून आयलीं आनी हो पाद्राब तांच्या तकलेचेर हात दवरनो आनी भुरग्यांच्या माथ्याक हात दवरनो मागून सुगेलो आमी थंयसर रावन हें सगळें पळोवन आसलें हांव दोनपराचें वत पाद्राबाक सांगीत आसलेलें कोणना तुमी इल्लेशे सावळेक येया वा आतां म्हाका वेळ जाता म्हाका मेळोवंक आसा पूण ताणें कांय म्हणोना तो लोक येत आसतना हर एक लोक थंयसर येवन त्या भुरग्यांक काण घेवन हर एक लोकाचेर थंय आसलेल्या लोकाचेर आनी त्या भुरग्यांचेर ताणें बेसांव दिलें आनी ताचे उपरांत तो आमचे लागीं आयलो मोगाचेनो थोडे फावटी आमी आमच्या फ्रेमवर्कांत आनिल्ल्या भायर येचें पडटा थोडे फावटी आमी एक चौकट करून दवरता आनी तांचे भितरच आमी रावता पूण जर आमी जें कितें आमी फ्रेम करता चौकट आमी करता जर तातूंत आमी इल्लें भायर आयल्यार आमकां जेजू बरी हेरांक काकूळट दाखोवंक साध्य जाता जेजू बरी हेरांचो मोग करूंक साध्य जाता जेजू बरी हेरांक समजोवंक आमकां साध्य जाता आनी आयची वाचपां आमकां ह्या दिशेन आमकां हर एकल्यांक उजवाड दितात आयच्या वाचपांत आयच्या सुवार्थेंत आमी 3 नंबर आमी आयकली 3 संको पयले संको आसलो 100 बकरे 100 आनी दुसरे नंबर आसले 99 आनी तिसरे नंबर आसले 1 आनी तूं खंयचें भोव बरें व्हडले नंबर बरें न्ही गे आमी 1 म्हणटा पूण जर आमकां 100 बकरे आसल्यार आमी कितले बकरे आमकां बरें म्हणटा 1 म्हणटा गे भविष्या ना 100 बकरे जाल्यार आमी बरेंत म्हणटा
हे 100 बकरे त्या गवळ्याच्या हाताखाल आसले. ह्या 100 बकऱ्यांकी खाण दिल्लें, ह्या 100 बकऱ्यांकी पियोंक दिल्लें, ह्या 100 बकऱ्यांकी त्या गवळ्या जावन मोग मेळिल्लो. सांगात ते आसले आनी 100 म्हणटाना हर एकल्यांक कुशीत सगळे आमचे लागीं आसा म्हणून. नेक्स्ट नंबर आसा 99. कोण एकलो बॅटींग करूंक येता 99क आवट जाता. आमकां पळयतल्यां केल्लें बेजार जाता. कोण एकलो आसा 99 मार्क्स काडटा, अय्यो 1 मार्क्स चुकलो न्हय म्हूण सांगून बेजार पावता. कोण एकलो आसा 99 प्रायर देवादीन जाता आमी म्हणटा. आनी 1 वर्स म्हणी वाचलो जाल्यार 99 म्हणटना आमकां कितेंक एक भोगता. हांगासरी 99 बरे बकरे सदांच गवळ्या सांगातात आसचे, बरे बकरे सदांय मिसाक येवचे, देवाचें उतर वाचचे, सदांच कुमसारांक जावचे, नोवेनां करचे, रितीर करचे, देवाच्या मोगांत आसचे, बऱ्यांतले बरे मनीस ते खंयी वचनात, देवा सांगातात आसतात. आनी एक आसा नंबर 1 99 100 तावन एक भायर आयिल्लो. इस्कालांत कोण हुशार आसात तांकां चड टिचरां मोगाचीं जातात. कोण इल्लें शिकना दाड्डा वा हेड्डा वा बड्डा आसा तो थंय तुरता. पूण आमचो जेजू मनीस चिंता तशें चिंतिना, ताचे वेगळेच रितीन चिंतसो. कोण फाटल्यान आसा, कोणाक चड स्थान मान मेळना, कोणाक लोक पयस करता, तांच्या फाटल्यान येसो जेजू. आनी देखून जेजू आयच्या वापारेन म्हणटा नोवाक बऱ्यांतल्या बऱ्यांक 99क तो सोडतलो, कित्याक ते सदांच सांगातात आसा. पूण तो वेता एका बकऱ्या फाटल्यान, सुकोन गेल्ल्या बकऱ्या फाटल्यान. आनी ताणें फाटी ये जय. तो एकलो बकरो, ती एक शेळी तुंय जावंक पुरो, हांवें जावंक पुरो. आमी पाताका धरतना, ताचे उपदेश मोडतना, ताच्या सांगातपणांतून भायर येता आसतना त्या बकऱ्या बरी आमी जाता. जेजूच्या त्या एका हिंडात आमी पयस येता, भायर येता आनी आमची वाट चुकता. आनी ह्या वेळार जेजू आमच्या फाटल्यान धांवन धांवन येता. जेजू आमच्या फाटल्यान आमकां आमचें नांव उलो मारून येता. जेजू आमच्या फाटल्यान आमचो हात धरूंक तो येता आनी तो म्हणटा ये फाटीं ये, म्हज्या हिंडाक तूं ये. एक हिंड एक गवळी जायशें करूंक तो आमकां हर एका वेळार ताचें जावंक पुरो ताच्या उतरां मुखांत्र, जावंक पुरो आमच्या वडिलां मुखांत्र, जावंक पुरो इगर्ज माते मुखांत्र, जावंक पुरो आमच्या शेजाऱ्या मुखांत्र विविध रितींनी आमकां तो फाटीं आपयता. विविध रितीन आमचें नांव काडून तो आमकां परत एक हिंडांत एक पोटाशें करता. पूण हांव कितलें येता त्या गवळ्याचो थाळो म्हाका आयकता गी. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां थंयसर भाव आपुरबायेचें उतराणें म्हळां आख्खें मनशा कोळ म्हळ्यार एक थण, ताची सोबाय फुलाचे सोबाये परी. पूण थण सुकता, फूल बावता, देवाचें उतर मात्र सदांच बाळटा. तुका आनी म्हाका परत त्या हिंडांत एक करता तें देवाचें उतर. आनी त्या देवाच्या उतरा मुखांत्र हांव आनी तूं परत म्हजें तें जें कितें सुकोन गेल्लें, जें कितें मरण पावुल्लें त्या आत्म्याक, त्या सत्तेक नवो जीव मेळटा. देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, तो सोमी येता आसतना हर एक वाट आमकां नितळ करूंक, वांकडी तेंकडी आसलेली ती वाट सारकी नीट करूंक, स्वार्थ हंकार आसलेले ते दोंगर ते समतट्ट करूंक आनी ह्या मुखांत्र परत ताचे लागीं येवंक, ताका स्विकार करूंक आमकां आपोवणें आसा. तर आमच्या सोम्याक आमी हर एकलीं घेवंक तयाराय करून आसा. आदवेंताच्या काळार आमी आसा आनी हो काळ आमकां परत आमच्याच जिविताचे विशय एक विमारसो करूंक आपोवण दिता. हांव खंयच्या बगलेंत आसा, हांव 99 नंबरांत आसा गी
वा म्हजो जांको एक बकऱ्या फाटल्यान हांव आसा. जर हांव एका बकऱ्या फाटल्यान आसा म्हाका परत आपोवणें आसा त्या जेजूचें ताच्या लागीं येवंक ताचे संगी रावंक ताणें दिवचो तो पांचवो सरो स्विकार करूंक म्हाका मेळचें तें येवकारिस्ताचें बलिदान तो जावन आसा पांचवो सरो. हांवें हर एका वेळार आयकोवचें तें देवाचें उतर तें जावन आसा पांचवो सरो. ताणें ताच्या उतरां मुखांतर प्रेरीत जावन आमकां मेळचें तें साक्रामेंत तें जावन आसा पांचवो सरो. आनी ह्या पांचव्या सरोवा लागीं शांत विशेव आमकां मेळटा, समाधान मेळटा, तो गवळी आमकां दिता. देखून त्या गवळ्याच्या फाटल्यान आमी धांवया, त्या गवळ्याच्या मोगार आमी पडया. वी नीड टू फॉल इन लव विथ द सेम पर्सन अगेन एंड अगेन. आमी एकाच मनशाच्या मोगार परत आनी परत पडोवंक जाय आनी तो मोग जावन आसा जेजू. त्या मोगाच्या व्यक्तीचेर जर आमी हर एका दिसा मोगार पडता तर तितलें आमकां बरें, तितलें आमी ताका लागीं जाता. मनशाच्या मोगार परत आनी परत पडोवंक कश्ट, कित्याक हर एक फावटी मनशाचो मोग करतना ताचें उणेपण दोळ्यांक दिश्टीक पडटा. पूण जेजूच्या मोगाचेर परत आनी परत हांव पडटा तो खंडीत जावन ताचो मोग म्हाका अणभव करूंक मेळटा. ताच्या हिंडांतावन हांव पयस वचना तर ताचे संगी आमी रावया, ताच्या हिंडाचे आमी मोगाच्यो शेळयो जावया आनी अशें आमचें जिवीत सदांच ताका मेसवोच्या शेळया बरी, ताणें मोगान पळोवच्या शेळये बरी जावया आनी पांचवो सरो तो आमकां दितलो. आमी वाडटले हांव, आमी चियेतले हांव आनी आमचें जिवीत हर एकल्यांक मेसवोचें ताकाय मेसवोचें जातलें. आमेन. वावरांच्या हातासो हाडून हायल्या बापा तुजे समोर स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो फोळा देकर बापा वावरांचो. तुवेंच दिल्ली सदेनी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. मुन्या वायना सवे घे आमचे हे जेणे बदल सगळे जिवीत आमचे. तुवेंच दिल्ली सदेनी आमची सगळी जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. मुन्या वायना सवे घे आमचे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली महिमेक आमचे नेके पयसवेच्या देवाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. सर पदवीदार आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासा हो यज्ञ समर्पण तुजें तर्पण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपण तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या घाल तुज्या मोगांची येवन सासणाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवन जू हांव पॉल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी
आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जवान जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत, पातकाचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गोड परगटुया. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवांतपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिवीत सवंडो आनी सडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो बरोस धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेंत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे मे संगती भाग्यवन जुजे तिसो निश्कळपती भाग्यवन धर्मदूतां आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यांत भाग्यवन जुवांव पॉल दुसरो त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. थ्यास जेजू वरवीं, थ्यास जेजू सांगाता, थ्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपवना. सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. सदांच सौम्या संगी एकवटांची येवच्याक ताणें शिकयल्ले मागणे सांगता म्हणया.
आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पथकां बोगस आनी आमकां काडलें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानतलेक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. तुजी ससनाच्या ससना सुमयन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसो, तुमचे सोवें आसो. मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. आमकां हर एकल्याक ताच्या हिंडांत एक जावं एकवटान जियोंक आमकां आपोवणें दिता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें लाभलेली आमी हर एकली सुभागी. समया तुवें म्हजे भितरतलें बाम म्हाका फवना, पूण तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. उस्वार संसाराचो सोमी जेजू मोसो देविकानान बसो आत्मिकान बागोंचो एक मात्र मोसो. जेजू गोळ्या बोऱ्या दितो जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ताक या दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गोळ्या बोऱ्या दितो जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ताक या दयेन तूं पाव म्हाका. सत्करी वाटकरीस जिवितांचे करे मेण प्रत्वेचे पुनर्जीवन पोंकीन आमच्या भरवशाचे देणे क्रिस्तायाचे. जेजू गोळ्या बोऱ्या दितो जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ताक या दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गोळ्या बोऱ्या दितो जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ताक या दयेन तूं पाव म्हाका. दाविदाच्या पुता इस्रायेलीच्या राया जेजू नजरेना. देव बाळा उरयेच्या इश्टातूं पाक्यांच्या तुझे विंची येना. जेजू गोळ्या बोऱ्या दितो जिवीत म्हाका. जेजू
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा बागेवोन जुवांव पॉल दुसऱ्यान तुजी आनी तुज्या पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ल्या खातीर सासणेक संतोष असो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडे रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान साखरे करूं आनी शेवटी ताच्या संगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दुसऱ्या वंदितां सगोत बिंदुका क्रिस्ता सारक्या भोवल्या गोळ्या दैवीक मोक्षी खंय तूं आमकां मागीर वचुवा पाव दुसऱ्या वंदितां सगोत बिंदुका क्रिस्ता सारक्या भोवल्या गोळ्या दैवीक मोक्षी खंय तूं आमकां दैवीक काकूट आमकां उगडली जडवणेची महिमा शिकयली खुर्सा सोदून जिये जिविता हिनान तुज्या दिली व्हड मेलपण वचुवा पाव दुसऱ्या वंदितां सगोत बिंदुका क्रिस्ता सारक्या भोवल्या गोळ्या दैवीक मोक्षी खंय तूं आमकां. प्रार्थुया. सर्गींचे बापा बागेवोन जुवांव पॉल दुसऱ्याक तुवें आमा सुमेस्तांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र क्रिस्त सुमोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो चियेल्ले परी आमी चियोंक आमकां तुजी कृपा दी. ताणें मरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले बरी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जिवंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत कर. आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. एक घडी बरो आमच्या पात्रोण सांता मुखांत मेळिल्ल्या स्वरूपकारांक आमी अर्गां दिवया. परिक्षेंत बरें फलितांश फावो जाल्ल्याक अर्गां दितात. एका व्यक्तीक सावदीतावन चेन्नई येवन काम करूंक फावो जाल्ल्याक अर्गां दितात. एका चलयेची फाटीची दूख गूण जाल्ल्याक अर्गां दितात. एका भुरग्याचो ताप गूण जाल्ल्याक अर्गां दितात. ह्या सर्व अर्गां सवें आमची सर्व अर्गां स्तुती आमच्या पात्रोण सांता मुखांत देवाक आमी भेटोवया. आमची मागणी आयकल्यान आमकां भलायकी मेळ्ळ्या. विश्वासान केल्ल्या मागण्याक बरो प्रतिफळ मेळ्ळा. आमचो भावार्थ आमी थीर सांबाळला. सांजू पावल दुसऱ्या भक्त ते आमची भक्त सडल्या आनी ह्या मुखांत्र आमच्या कुटुंबाक आमच्या वैयक्तीक जिवितांत शांत समाधान जायतें बरेंपण मेळ्ळां. ह्या सर उपकारांक आमी अर्गां दिवया. अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू म्हणया. अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू सांगात आमी म्हणया. भोव काकुळदारा बापा बागेवोन सुवां पॉल दुसऱ्याच्या येद्या पासून आनी ताच्या विनतेन आमकां लभलेल्या सर उपकारां आनी बऱ्यापणा पासून आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मारिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां फोव केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता.
ताचे बरे भाग्यवानपणान वाडोवन क्रिस्ता साक्ष जावन जिवंच्याक आमकां बळ दी आनी कृपा दी म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सांजो हांव पॉल श्रेश्ठ गवळ्या आमा पासत विनाती कर. Cristo मुसलमान आमी पासूनचे खातीर हे भाग्यवान जो हांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्याक देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदन तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरून बरोवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्त सारकी जिणेच्यो आमकां कुमोग कर. तुजी भाग्यवंशिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्या जेजूतय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक सावन आज आमी मागच्या गरजेन ह्या वेळार आमची सर्व मागणी ते सवां सांजो हांव पावल मुखांतर आमच्या सोम्याक आमी भेटोवया. युवातीक ताच्याच गांवांत बरें काम मेळच्या पासत मागता. चलयाक विंचलेली चली फावो जावच्याक तशेंच मतीक समाधान मेळच्या पासत मागता. घोव बायले आनी भुरग्यां सांगाता रावोंक एकवटा खातीर मागता. 7 जाणां युवकांक बरें काम मेळच्या पासत मागोवंक आसा. एकली ब्रेस्ट कॅन्सरांतल्यान गूण जावच्याक ससाय मागोवन आसा. 4 जाणां बरी सेरिको मेळच्याक मागोवन आसात. हर्नियाची पिडा गूण जावच्या मागोवन आसात. एका चलयाची पाड संवय तावन बेगीनच ताका बरें भलेक मेळच्याक काण गेल्लें रीण फाटीं फावीत करूंक आनी मुखार रीण काणगे नासतना रावोंक तो ससाय मागोवन आसा. वाटेचे समस्या बेगीनच परिहार जावन घराचें लायसन्स कितेंच अडकळ नासतना मेळोवंक मागोवन आसात. कुटुंबांत आसले समस्या परिहार जावन शांती समाधाना खातीर 1 जण विनाती करून आसात. 2 जण चले तांचें टेन्शन उणें जावन मोतीक समाधान मेळच्याक मागोवन आसात. चलयेक पळयल्लो चलो सैरीक फावो जावच्याक मागोवन आसात. एका चलयाक डिग्री शिकप बरें करून शिकोवन बरो फुडार फावो जावच्याक मागोवन आसात. युरोपांत बऱ्या जाग्यार काम मेळोवंक मागोवन आसात. 2 जण कोर्टाच्या केसीन जीक मेळच्याक मागोवन आसात. 5 जण कुटुंबांत बरी भलायकी मेळच्या पासत मागोवन आसात. शिकपा खातीर लोन मेळच्याक मागोवन आसात. परिक्षेंत बरें फलितांश फावो जावच्याक देवाचेर भावार्थ जियोवंक आनी सदांच भावार्थान वागोवंक मागोवन आसात. प्रोटिनाची एलर्जी गूण जावच्या पासत मागोवन आसात. MBA शिकोवंक बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन मेळोवन मागोवन आसात. बरें बिझनेसा खातीर मागोवन आसात. चलयेच्या प्रत्येक इराद्या खातीर एकल्यान मागोवंक आमकां आपोवणें दिलां. डायबिटीस पांय मियोवचें पांयाची सुजो आनी पांयांची दूख उणें जावच्याक मागोवन आसात. शिकोवंक बरी जानवाय मागोवन आसात. स्त्रियेचें डायबिटीस BP गांठीची दूख कातीची पिडा गूण जावच्याक मागोवन आसात. गल्फांतले पयशे फाटीं मेळोवंक एकलो मागोवन आसा. पयन बऱ्या तरेन जावच्याक मागोवन आसा. CPA एग्जाम पास जावच्याक मागोवन आसात. फर्स्ट PUCंत बरे मार्क्स मेळोवंक मागोवन आसात. एका व्यक्तीच्या आंगाक जाल्ले वायट पॅचीस गूण जावच्याक मागोवन आसात. स्त्रियेच्या जिबेक जाल्ले पोड गूण जावच्याक मागोवन आसात. वळचे भाजीक आयिल्लो रोग क्रशीक आयिल्लो तो रोग बेगीनच बरी जावंक आनी तो रोग निवारूंक मागोवन आसात. पती आनी पतीन एकवटान आनी माया मोगान जिवंक मागोवन आसात. भायर दिल्ले पयशे बेगीनच फाटीं मेळच्याक मागोवन आसात. बरें बिझनेस दुवेक बरें शिकप स्वंत घर फावो जावच्याक मागोवन आसात. काजार कितेंच अडकळी नासतना बऱ्या तरेन जावंक मागोवन आसात. चलयेक गल्फांत बरें काम मेळच्याक मागोवन आसात. जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक मागोवन आसात. 3 म्हयन्यां आसची शेळ कोंकली गूण जावच्याक मागोवन आसात. स्त्रियेची सुमार तेंपा तावन आंगांत हुलोप
पोटान दूख एलर्जी गूण जावच्याक मागोवन आसात एकले चली दुबायंत काम मेळोवंक मागोवन आसा तशेंच तिची वायट संवय आनी तिच्या आवयक मोतीचें समाधान मागोवन आसात ह्या सर्व तेसावां सुवें एक घडीभर आमची सर्व तेसावां आमची सर्व मागणी आमच्या सांता मुखांत आमी जेजूक भेटोवन दिवया आमचो सांत आमकां निराशी करिना आमचो सांत जेजू लागीं सदांच विनाती करता आमचे खातीर तो सदांच बापा लागीं मागता बरवशान आनी बावर्तान आमची मागणी आमच्या सांता मुखांत जेजूक भेटोवया तूं आमकां पाव येवकारिस्ताचो आमकां मोग करूंक शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शिकींग एक दीस मोरये माये आनी सर्व संता भक्तां संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या वाखाणो आमकां फावो साव आमेन आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र साव तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारान साव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां तळणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तशें आतां आनी सदां सर्वता पिडेस्तांचेर आशिर्वाद ह्या वेळार आमी सबार आमकां वळखीची वळख नातली पिडेस्त भाव भयणी आसात आमच्या कुटुंबांत तीं आसात आमच्या शेजारा आसात आमच्या फिरगजेंत आसात आमकां मोगाचीं आसात तांच्या सर्वां पासून आमी मागया विशेश करून आस्पत्र्यांनी जायती आमची भाव भयणी विविध रितीच्या पिडेन कश्टून आसात वेंटिलेटर तीं आसात एमर्जन्सी वॉर्डान तीं आसात विविध रितीच्या पिडेन कश्टून आसात तांकां जाय आमचे मागणे तांकां जाय आमची ससाय तांकां गरज आसा बरी भलायकी आमच्या सांता मुखांत आमी मागया आमच्या विश्वासाक आमच्या भावार्थाक आमचो सांत जेजू लागीं विनाती करतलो तांच्या जिवितांत अजाप करतलो हाचे सोवें आमची सर पिडा शिडा दूख कंत बेजाराय आमच्या सांताक आमी ओपून दिवया आनी तूं आमचे खातीर मागतलो सोमयाचे नवी आमचो आधार आनी रसला स्वर्ग आनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवी आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत सर्व तराच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवक भाग्यवंत सुवा पॉल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिनिये मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता समोग तुझ्या परचेन बगूंक आनी बावर्तान जियोंक प्रेरण दिलें ताच्या विनवणेन आमचो बावर्त वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनवरांतले आमकां निवार आमचे सर्व विनवणी आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवी आसो भाग्यवंत जुवा पॉल दुसऱ्याच्या 9व्या दिसा आमी तुका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता तो सुदेव आमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं भाग्यवंत जुवा पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर्व वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक आमकां गठाय मेळ्ळो आलतारी सोमान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जियो तुमकां प्रेरण मेळो आनी शेकी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष बगूंक आमी पावो आनी सर पदवेदार देवा बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सदां सदां आसो रावल्लीं जावन आसात तशेंच जेवण दिल्लीं जावन आसात जेवण दिलां विनिता लेस्ली वेगस आयर्लंड मिसाची मुर्दोम ह्या परी आसात विनिता लेस्ली वेगस आनी कुटाम नित्यादार लीना सिक्वेरा लॉरेंस डिसोजा ॲलन नताशा प्रिसिला मिरांदा इना डिसोजा मायकल पिंटो फेरार
बाबा रियोन लोबो नित्यादार आपल्या 4थ्या जल्मा दिसाच्या उडासाक एक भक्तीक UK सिस्टर लॉरेन्झिया आपल्या भावाच्या आत्म्यापासून विन्सेंट डिसोजा पासून मीस दिता. नॅन्सी रॉय आनी कुटाम सांजुवा वाडो तशेंच सिस्टर लिना. Servang serman walo Ternakang tua berbayeso Kutumak tu badrasro Servang serman walo Moga puta sowe Mungkar meriashirwade wa mungkar Bagaimana suam pau dusria विनंती कर निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.